पयस कुसाचे कुरयेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानातले बापाचे पुत्राचे पयस आमी आमच्या आपा स्वर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं हांव मानता देवा स्वर्गींच्या आपा सगळ्यां तुझ्या तुझ्या सोबी हांव तो पयस वरी ही गुरी सांबाळलो आकवार मरेचे कोचेन जल्मलो पंच पिलादा खाताले कोसरले उरसा जोडलो तो मेळांता कांदी पिलो तो मेळांता जालो सरकार चढलो सर पुढे राजा उजा जालम्या कातोली पयसोये बोगदाचे पातकाचे बोगसणे तुझे आमच्या आपा स्वर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें रायज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमची इस्रायलांक कुशिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां आतालें पडो दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार ल्हान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस्पर जे थंय आसा उस्त्र्यामध्ये तूं सुदो आनी सुदोचो पूज जेजू भगवंती मरिये देवाची माय पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन ल्हान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस्पर जे थंय आसा उस्त्र्यामध्ये तूं सुदो आनी सुदोचो पूज जेजू भगवंती मरिये देवाची माय पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन ल्हान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस्पर जे थंय आसा उस्त्र्यामध्ये तूं सुदो आनी सुदोचो पूज जेजू भगवंती मरिये देवाची माय पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा आपाक पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदा सदाकाळ आमेन नियाळुया आयच्या दिसाचे दुखीचे मिस्तेर पयलो मिस्तेर स्वामी जेजू ख्रिस्त जश्टिमीच्या मळ्यार मागणें करतना आमच्या पातका पासो रगो तुमेलो तुमच्या तुझे रायज आमकां येवं तुजी कशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां टायलेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार ल्हान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस्पर जे थंय आसा उस्त्र्यामध्ये तूं सुदो आनी सुदोचो पूज जेजू भगवंती मरिये देवाची माय हांव बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन ल्हान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस्पर जे थंय आसा उस्त्र्यामध्ये तूं सुदो आनी सुदोचो पूज जेजू भगवंती मरिये देवाची माय हांव बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन ल्हान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस्पर जे थंय आसा उस्त्र्यामध्ये तूं सुदो आनी सुदोचो पूज जेजू भगवंती मरिये देवाची माय हांव बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन ल्हान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस्पर जे थंय आसा उस्त्र्यामध्ये तूं सुदो आनी सुदोचो पूज जेजू भगवंती मरिये देवाची माय हांव बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन ल्हान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस्पर जे थंय आसा उस्त्र्यामध्ये तूं सुदो आनी सुदोचो पूज जेजू भगवंती मरिये देवाची माय हांव बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन ल्हान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस्पर जे थंय आसा उस्त्र्यामध्ये तूं सुदो आनी सुदोचो पूज जेजू भगवंती मरिये देवाची माय हांव बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन ल्हान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस्पर जे थंय आसा उस्त्र्यामध्ये तूं सुदो आनी सुदोचो पूज जेजू भगवंती मरिये देवाची माय हांव बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन ल्हान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस्पर जे थंय आसा उस्त्र्यामध्ये तूं सुदो आनी सुदोचो पूज जेजू भगवंती मरिये देवाची माय हांव बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन ल्हान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस्पर जे थंय आसा उस्त्र्यामध्ये तूं सुदो आनी सुदोचो पूज जेजू भगवंती मरिये देवाची माय हांव बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन ल्हान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस्पर जे थंय आसा उस्त्र्यामध्ये तूं सुदो आनी सुदोचो पूज जेजू भगवंती मरिये देवाची माय हांव बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा आपाक पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदा सदाकाळ आमेन दुसरो मिस्तेर आमकां निवार आमकां आमकां शोध करूंक चड गरज आसलेल्या दुसरो मिस्तेर पिलाताच्या राज आंगणान स्वामी जेजू
किस्ताक एका हाम्याक बांदलो आनी 5,000 वयताचे जर्मन मारले. आमचे बाप्पा स्वर्गीशा, तुझें नाव पवित्र जाव, तुझें रायस आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जाव. आमचो दिसपटो गिराय जायत आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणें पडूं दिनाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरयले, सुरेश जे आसा उसऱ्यामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुजो आपूत जेजू. भगवंती देवाचे माये, आम्हा आपल्या खातीर विनवणी कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरयले, सुरेश जे आसा उसऱ्यामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुजो आपूत जेजू. भगवंती देवाचे माये, आम्हा आपल्या खातीर विनवणी कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरयले, सुरेश जे आसा उसऱ्यामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुजो आपूत जेजू. भगवंती देवाचे माये, आम्हा आपल्या खातीर विनवणी कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरयले, सुरेश जे आसा उसऱ्यामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुजो आपूत जेजू. भगवंती देवाचे माये, आम्हा आपल्या खातीर विनवणी कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरयले, सुरेश जे आसा उसऱ्यामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुजो आपूत जेजू. भगवंती देवाचे माये, आम्हा आपल्या खातीर विनवणी कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरयले, सुरेश जे आसा उसऱ्यामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुजो आपूत जेजू. भगवंती देवाचे माये, आम्हा आपल्या खातीर विनवणी कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरयले, सुरेश जे आसा उसऱ्यामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुजो आपूत जेजू. भगवंती देवाचे माये, आम्हा आपल्या खातीर विनवणी कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरयले, सुरेश जे आसा उसऱ्यामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुजो आपूत जेजू. भगवंती देवाचे माये, आम्हा आपल्या खातीर विनवणी कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरयले, सुरेश जे आसा उसऱ्यामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुजो आपूत जेजू. भगवंती देवाचे माये, आम्हा आपल्या खातीर विनवणी कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरयले, सुरेश जे आसा उसऱ्यामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुजो आपूत जेजू. भगवंती देवाचे माये, आम्हा आपल्या खातीर विनवणी कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बाग खुदा गानी पवित्र आत्म्या आतां सदाकाळ आमेन. म्हणजे गोष्ट आमकां शुद्ध करून चड गरज आसलेल्या. तिसरो मिस्तेर, स्वामी जेजू क्रिस्ताच्या मस्तकार काट्याचो मुकुट घातलो. जय बापा सगळींच्या, जय नाव पवित्र जावं, जय रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तारणेन पडोंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरयले, सर्वेस्पर जे थंय आसा उसऱ्यामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुजो आपूत जेजू. भगवंती देवाचे माये, आमो बापया खातीर विनवणी कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरयले, सर्वेस्पर जे थंय आसा उसऱ्यामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुजो आपूत जेजू. भगवंती देवाचे माये, आमो बापया खातीर विनवणी कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरयले, सर्वेस्पर जे थंय आसा उसऱ्यामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुजो आपूत जेजू. भगवंती देवाचे माये, आमो बापया खातीर विनवणी कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरयले, सर्वेस्पर जे थंय आसा उसऱ्यामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुजो आपूत जेजू. भगवंती देवाचे माये, आमो बापया खातीर विनवणी कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरयले, सर्वेस्पर जे थंय आसा उसऱ्यामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुजो आपूत जेजू. भगवंती देवाचे माये, आमो बापया खातीर विनवणी कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरयले, सर्वेस्पर जे थंय आसा उसऱ्यामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुजो आपूत जेजू. भगवंती देवाचे माये, आमो बापया खातीर विनवणी कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरयले, सर्वेस्पर जे थंय आसा उसऱ्यामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुजो आपूत जेजू. भगवंती देवाचे माये, आमो बापया खातीर विनवणी कर,
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. नमान मरे कृपेन बोललेले सर्वेस पोचे ताईंसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदोचं पूज जेजू. मेरे देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनवती कर. आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. नमान मरे कृपेन बोललेले सर्वेस पोचे ताईंसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदोचं पूज जेजू. मेरे देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनवती कर. आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. नमान मरे कृपेन बोललेले सर्वेस पोचे ताईंसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदोचं पूज जेजू. मेरे देवाचे माये बाप्या विनवती कर. आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. Ima pa kunda kan puitamnya. आता आणि सदा सदा काल आमेन. Jago samkani रामकाम कोणाच्या करून चढवलेल्या चौथा मिस्टर स्वामीजी की चढलो काला डोंगरार आपल्या हातांत बाराडी कुरीस घेऊन. आमचे बाप्पा सर्गीशा तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राय आमकां येवं. तुझी गोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो राय आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्या मोक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां दायणे पडोवंक नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. मान बरे कृपेन बलिले सुरेश पोचे आसा. दुसऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूज जेजू. देवाचे माये आम्हा आपल्या खातीर विनवती कर. आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान बरे कृपेन बलिले सुरेश पोचे आसा. दुसऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूज जेजू. देवाचे माये आम्हा आपल्या खातीर विनवती कर. आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान बरे कृपेन बलिले सुरेश पोचे आसा. दुसऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूज जेजू. देवाचे माये आम्हा आपल्या खातीर विनवती कर. आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान बरे कृपेन बलिले सुरेश पोचे आसा. दुसऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूज जेजू. देवाचे माये आम्हा आपल्या खातीर विनवती कर. आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान बरे कृपेन बलिले सुरेश पोचे आसा. दुसऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूज जेजू. देवाचे माये आम्हा आपल्या खातीर विनवती कर. आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान बरे कृपेन बलिले सुरेश पोचे आसा. दुसऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूज जेजू. देवाचे माये आम्हा आपल्या खातीर विनवती कर. आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान बरे कृपेन बलिले सुरेश पोचे आसा. दुसऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूज जेजू. देवाचे माये आम्हा आपल्या खातीर विनवती कर. आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान बरे कृपेन बलिले सुरेश पोचे आसा. दुसऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूज जेजू. देवाचे माये आम्हा आपल्या खातीर विनवती कर. आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान बरे कृपेन बलिले सुरेश पोचे आसा. दुसऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूज जेजू. देवाचे माये आम्हा आपल्या खातीर विनवती कर. आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान बरे कृपेन बलिले सुरेश पोचे आसा. दुसऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूज जेजू. देवाचे माये आम्हा आपल्या खातीर विनवती कर. आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बाबा खुदा गाणी पवित्र आत्म्या आदी आता आनी सदा सदा काल आमेन. करून चढ गरज असली पांचवो मिस्टर स्वामी किस्ता दोल्लो खुर्सार दोगा चौदामध्ये सगळे सवे माजार आणि आकामाच्या दिश्टी मुखार. आमच्या पासरींच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें राय आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रायस आमकां दी आणि आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव. तशी आमची पातकां बोगोस आणि आमकां दायलेन पडोवंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोललेले सर्वेस पोचे ताईंसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदोचो पूज जेजू. मेरे देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनवती कर. आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोललेले सर्वेस पोचे ताईंसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदोचो पूज जेजू. मेरे देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनवती कर. आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोललेले सर्वेस पोचे ताईंसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदोचो पूज जेजू.
भगियंतमध्ये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोललेले सर्वेच पोर येतायसा उस्त्यामध्ये तू सुदो आणि सुरेजो पूज जेजू. भगियंतमध्ये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोललेले सर्वेच पोर येतायसा उस्त्यामध्ये तू सुदो आणि सुरेजो पूज जेजू. भगियंतमध्ये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोललेले सर्वेच पोर येतायसा उस्त्यामध्ये तू सुदो आणि सुरेजो पूज जेजू. भगियंतमध्ये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोललेले सर्वेच पोर येतायसा उस्त्यामध्ये तू सुदो आणि सुरेजो पूज जेजू. भगियंतमध्ये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोललेले सर्वेच पोर येतायसा उस्त्यामध्ये तू सुदो आणि सुरेजो पूज जेजू. भगियंतमध्ये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोललेले सर्वेच पोर येतायसा उस्त्यामध्ये तू सुदो आणि सुरेजो पूज जेजू. भगियंतमध्ये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोललेले सर्वेच पोर येतायसा उस्त्यामध्ये तू सुदो आणि सुरेजो पूज जेजू. भगियंतमध्ये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा पाक पुताक आणि पवित्रात्म्या आधी आता आणि सदा सदा काल आमेन. यामध्ये जे समकालीवर आमच्या खानाच्या करून चढवलं. नमान आणि गागुतीचे माये तुझे आमचे जीवित अमृताने बरोबर आम्ही परदेशी विषयी बाळका लमता दुःखाच्या कोणा तुझ्या कोणाना सुस्कार सोडून हृदय गमन आमच्या दशरादिनी कगची नजर घाल तुका बाले मगा दुलो अगवा मरे या बदसा प्रांताचा पूजे संस्कार दाखव. ख्रिस्ताच्या पासाने आमका फावत आमच्या सुरवातेक आमी गायन करुया आत्म्यान स्वतान बापा गायनाचो अंक A5. Viswas dorunge
बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या देवा बापाचे आणि आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सवय असो. तुमचे सोबे असो. मोग जावन आसा क्रिस्ती जिविताचो माज. देव म्हणल्यार मोग आनी ह्याच मोगान देवान आमकां सगल्यांक रचल्यांत. देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगाचेर आटापून जेजून आमकां 2 आज्ञा दिल्यो. जेजू खूद आपुणूच आमकां मोगाचो श्रेश्ठ नमुनो जालो. खुर्सार मरून आपले रगत व्हांवून ताणें आमकां सोडवून जोडून घेतली. आयच्या सेवाधर्माचो विशय जावन आसा मारये भाशेन जेजूक अनुभवुया. मोगाळ कालीज आपणावया. हो विशय आमकां जेजू सारकी मोगाळ काळजाची जावंक हुस्कायता. तर ह्या मिसा बलिदानान वांटो घेतना जेजू सारकी मोगाळ काळजाची जावंक आमकां कृपा मागुया. आणि पवित्र भेट आमकां सगल्यांक फायद्याची जावं. देवा मुखार आमी सगळे किरकोळ पातकी म्हूण ओळखून घेवया आणि सगळे आमच्या पातकांची दूख धरून म्हणया. हांव पातकी सपदविदा देवा आणि तुमकां भाव भयणीनो सगळ्या उचारून सांगता. मनांचेतून तरान सारून वायट धरून बरें सुरून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवडो अपराध. हे पासत भागिवन सदांच सांकवार मारी सगळ्यांक दोदोथांक आनी बोगथांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूट करूं, आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. आजचें बलिदान देवाक दिन वाचून बेडयता. आग्नेला नेफी फेर्नांडीस तांचे पासत हे भेटेंत आमी मागता. तशेंच आयच्या साची मांडावळ करतात देव संदेशकारा एबिगल आनी सुइझल, क्रिस्माची भुरगीं ब्लेसिया, फे, लिसिया, म्युरल, फ्रँक, ग्लेन, सार्थो, एलिस्टन, ड्रिव्यांको आनी क्लॅरन्सी तांचे पासत हे भेटेंत आमी मागता. तशेंच मागता आयज आपलो वाडदीस समारंभता आमच्या तरणाटे बाबा प्रेस्टना खातीर ताचेरूय देवान करीत आशिर्वाद घालूंक हे भेटेंत आमी मागता. सर्व पदवेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, सर्व संपूर्ण देणी तुजे तांदूळ सदात. आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय आनी आमची भक्तीच सोडय. अशें आमकां तूं दिताय ती सगळीं बरी देणी पसून वाडय. ती जतनायेन राख आनी मोयपासान बाळगून दवर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळीं पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी रात चलयता देवा सासणाच्या सासणाक. आमेन. भगवान जुवावाचे पयले चिटी वेले वाचप. म्हज्या अपुरबायेच्या भुरग्यांनो, एकामेकाचो मोग करुया, कित्याक मोग म्हणल्यार देवाक करचोच आनी जो कोण मोग कोत्ता तो देवा थावन जल्मला आनी देवाक वळखता.
जो कोण मोग करिना ताका देवाची ओळख मेळूंक ना, कित्याक देव म्हणल्यार मोगूच. आपल्या एकल्याच पुता वरवीं आमकां जिवीत मेळचे खातीर देवान ताका संवसारान धाडलो. हातून देव आमचो मोग कोत्ता म्हूण उक्तापें जालां. हांव मोग म्हणटा तो हो, आमी देवाचो मोग केला तो न्हय, पूण ताणें आमचो मोग केला तो. आमची पातकां नाटक करूंक बोली कसो आपल्या पुताक धाडून मोग दाखयलो तो. म्हज्या प्रितीच्या भुरग्यांनो, देवान जोर आमचो इतलो मोग केलो, आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. देवान कोणेच कधीच पळोवंक ना, पूण आमी एकामेकाचो मोग केलो जाल्यार देव आमचे सोबे जियेता आनी ताचो मोग आमचे सोबे सोपूनकायेन पावला. ताणें आपलो आत्मो आमकां दिला. हे खुणे वरवीं आमी ताचे सोबे जियेता आनी तो आमचे सोबे जियेता म्हूण आमकां कळून येता. बापान आपल्या पुताक संवसाराचो तारूक कसो धाडलो म्हूण आमी आमच्या दोळ्यांनी पळयला आनी हाची आमी गोवाय दिता. जो कोण जेजू देवाचो पूत म्हूण मानून घेता ताचे सोबे देव जियेता आनी तो देवा सोबे जियेता. देव आमचो मोग कोत्ता. हो मोग आमी ओळखून घेतला आनी ताचेर आमी विस्वास ठेवला. देव म्हणल्यार मोगूच. जो कोण मोगान जियेता तो देवा सोबे जियेता आनी देव ताचे सोबे जियेता. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो. ताची भोक्ती करतल्या थंय सोरेस्पराचो मोग तोखता सासनांक. जबाब. ताची भोक्ती करतल्या थंय सर्वेस्पराचो मोग तोखता सासनांक. पत्म्या म्हज्या गांव सोरेस्पराक दिन वासून ताचें पवित नांव. वयर काड काळजांतसून. ओतम्या म्हज्या गांव सोरेस्पराक दियारगां. कधीच विसरूं नाका ताच्या मोगाची दानां. जबाब. ताची भोक्ती करतल्या थंय सर्वेस्पराचो मोग तोखता सासनांक. सगळे तुजे अकमान मोगाचो देव बक्षिता. सगळ्या तुज्या वायटाक गुणाचें वखद दिता. जिवीत तुजें खरेंच फोंडांतलें सोदून काडटा. माथ्यार घालता मुकूट मोगा कोनवालायेचो. जबाब. ताची भोक्ती करतल्या थंय सोरेस्पराचो मोग तोखता सासनांक. नितीन फांगतात सगळीं ताची वर्ती कर्तुत्वां. जुलूम भोगता तांकां दोयीन मोगान तो राखता. मोइजेस आपल्या चाकराक आपले गूट उक्ते केले. इस्रायेला मुखार फाकयलीं आपली नवलां. जबाब. ताची भोक्ती करतल्या थंय सोरेस्पराचो मोग तोखता सासनांक. यावे दोयाळ मोवाळ सगलोच माये मोगाचो. रोखडोच रागार जायना काकलुतीचो थेवो तो. आमच्या व्हडा पातकांक फावो ती खास तो लायना. आमच्या गुन्यांवाचे फावो ते फारीकपण घेयना. जबाब. ताची भोक्ती करतल्या थंय सोरेस्पराचो मोग तोखता सासनांक. उद्गार. म्हजे जू तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. मार्क पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. आनी धर्मशास्त्रांतलो एकलो ते विवाद करतात तें आयकून
आनी ताणें तांकां सारकोच जबाब दिलो ते पळोवन लागीं सरलो आनी सगल्या आज्ञा भितरली पयली वयली खंयची ती ताचे कडेन विचारलें. जेजून ताका जाप दिली, पयली आज्ञा ही, आयक इस्रायला, सर्वेस्पर आमचो देव एकलोच दोनी आनी तुज्या दोनया देवाचो सगल्या तुज्या काळजान, सगल्या तुज्या आत्म्यान, सगल्या तुज्या मनान आनी सगल्या तुज्या बळान तुवें मोग करचो. ही पयली आज्ञा. पूण दुसरी आसा ती ही, तुजो मोग करताय तसोच तुज्या पेल्याचो करचो. हाचेवन व्हडली आनीक ना. आनी धर्मशास्त्रान ताका म्हळें, बरें सांगलें गुरुजी, एकूच देव आसा आनी ताचे बगत दुसरो ना म्हूण तुवें खरेपणी सांगलें. सगल्या काळजान, सगल्या मनान, सगल्या आत्म्यान, सगल्या बळान ताचो मोग करचो. आपलो करता तसो आपल्या पेल्याचो मोग करप सगल्या समर्पणा आनी बलिदाना परस अदीक वर्थें. ताणें शाणो कसो परतीपाळ केलो म्हूण पळोवन जेजून ताका म्हळें, तूं देवाच्या राज्याक पयस न्हय. आनी त्या फुडें ताका विचार करूंक काळीज जायनासलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयज नोवेनाच्या दुसऱ्या दिसान आमी भितर सरता. आनी हो दीस आमकां मारये भाशेन जेजू अणभवून मोगाचें काळीज आपणावंक आमकां आपयता. भाव भयणांनो, मोगाचें काळीज कितें आवडीता अंतरेकता ओ करूंक वावरता काय? एका गांवांत खंय दोग भाव जियेताले आनी तांचो वावर म्हणल्यार शेत कामत वावर आसलो. एक भाव लग्न जाल्लो, ताची घरकान्न आनी ताची भुरगीं, ताचें कुटूंब आसलें. जाल्यार दुसरो भाव दुसऱ्या वाटेन दुसऱ्या घरांत येतालो, तो एक सुदो आंकवार आसलो. दोगांय शेत कामत वावर करताले आनीक तांच्या वावरान जायते कोयसाक तांकां बरें पीक जाल्लें. दोगांयच्या मनान वेगवेगळे विचार येतात. ओ खाजारी भाव आसा तो खंय चिंता म्हणटा, म्हाका म्हजें कुटूंब आसा, हांव जियेता, म्हाका फुडाराक म्हज्या भुरगीं आसात, म्हज्या फाटल्यान म्हाजो परामर्श करूंक, म्हज्या जाणटे पिरायेर म्हजी निका घेवंक, म्हजी भुरगीं वाडोवन म्हाका भाशेन पळयतली. जाल्यार म्हजो भाव एकलोच आसा, तो एकसुरो, म्हणून ताका कितें गरज आसा आनी हें चिंतून खंय तो आपल्या पीक पाण्यांतले व्हरून ताच्या रातच्या वेळार ताच्या कोड्यान खंय तो घालतालो. जाल्यार दुसरे वाटेन हो आंकवार भाव आसा तो खंय चिंततालो आनी म्हणटालो, हांव एकसुरो, म्हाका कसली गरज, म्हाका थोडेंच मिल्यार पुरो, म्हजे दीस सारूंक म्हाका अवघड येना, कित्याक हांव एकलोच, म्हज्या फाटल्यान आनी कोण ना. म्हणटच म्हजो भाव आसा, ताका ताचें कुटूंब आसा, ताची घरकान्न, ताची भुरगीं आसात, जायतीं जाणां ताच्या कुटुंबांत, ताका उदीक गरज. आनी चिंतून खंय तो आपल्या पीक कोड्यांतलें काडून ताच्या भावाच्या कोड्यान व्हरून घालतालो. आनी अशें तांचें चालूच आसलें. दीस गेले, हें गेले, कांय दोगांयचे वाटेन एक भाशेन दिता खरें पूण उणें जायना. कशें घडटा काय, एके राती येता आसतना दोगूय एकामेकाक वाटेर भेटतात
आनी तेन्ना दोगांयचो सिक्रेट एके भाशेन एकामेकाक घुमून येता. दोगूय एकामेकाचें चिंतताले. हांव म्हजें न्हय पूण म्हज्या भावाचें, हांव म्हजें न्हय म्हज्या भावाचें आनी म्हज्या भावाच्या कुटुंबाचें हें चिंतता, हें तांकां एका भाशेन समजून येता. आनी दोगूयकूय एकामेकाक मोगान वेंग मारून ही कशी दाखोवन घेता. तुज्या भयणी भावनो, कितें आमी पळयता काय ह्या दोग भावां मदें खरेपणी तांचे मदें हे मोगाचें बरेपण वर्तेपण आमकां दिसून येता. कित्याक आपलें न्हय पूण दुसऱ्याचें वो दुसऱ्या आपल्या भावाचें अदीक वर्तेपण चिंतून ताचें मां आसलें. म्हाका अदीक खुशालकाय न्हय पूण दुसऱ्याक म्हज्या भावाक म्हज्या भावाच्या कुटुंबाक हांवें खुशालकाय हाडची हें ताचें अदीक मोल आसलें. भावण्यांनो, हेंच की मोगाचें वर्तेपण. आपस्वार्थी न्हय पूण निस्वार्थी मनान दुसऱ्याचें बरेपण चिंतात आसलें. आयज ही दोनूय वाचपां असलेंच कितें आमच्या दोळे मुखार हाडटात. आजचे पयले वाचपान भागवंत सुवांव आमकां उगडास करून म्हणटा एक भाशेन ही मोगाची देख आमच्या दोळ्या मुखार तो हाडटा. आनी तो म्हणटा आमी दिसा दिसपट्टी आमच्या जिवितान मोगाचे वागणुकेचें जावंक जाय. आनी हो नामणो आमकां तो उगडाप करता. कसलो मोग? आमी देवाचो कोताव तो न्हय पूण देवान जो म्हणटा आमचो मोग केला तो नामणो तो आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. आनी एके भाशेन दिसा दिसपट्टी आमच्या जिवितांतल्यान आमी मोगाच्या खुर्न्यांतल्यान एकामेकाचें बरेपण चिंतूंक आवडिवन आनी जिवन दुसऱ्याक बरेपण हाडूंक एके भाशेन उस्कायता. जाल्यार आयच्या शिव वर्तमानांत जेन्ना ह्या धर्म शास्त्र्यान जेजूक अविचार केलो सगळ्यान व्हडली आज्ञा खंयची आनी तेन्ना ताच्या विचाराक जबाब दिवन जेजू ही उतरां उदकाल्लेली आमी आयकल्या. बाबड्यानो, ही आज्ञा म्हणटा ह्यो तो आमकां दिता ते जावन आसात देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग. दोनूय म्हणटा एक सारकी जावन आसा. दोनूचय अलर एके भाशेन आसा. आनीच पासत बागेन जो आमकां म्हणटालो आमी जर म्हणटा आमी देवाचो मोग करता पूण आमच्या दिसत्या पेल्याक आमी जर एके भाशेन दुखयता, तांचेर वायट करता, तांचेर वायट घराणे घालता, तांचेर वायट उलयता, तांकां पिडापीड दिता, तांकां दुमाळो दिता, जाल्यार आमी फोटकिरी. कित्याक दिसत्या भावाचो जो कोण मोग करिना तो ना दिसत्या देवाचो खरो मोग करूंक शकच ना. भावण्यांनो, देवाचो आनी देवाचो मोग करूंक ही आज्ञा जेजू एके भाशेन आयच्या शिव वर्तमानान आमकां उगडापी करून दाखयता. भावण्यांनो, आमच्या जिवितान आमी मोगाचें काळीज आपणायतलें जाल्यार हो मोगाचें काळीज कितें आमी करूंक म्हत्वाचें काय? पयले सुवातेर मोगान जिवंक आमी पयली सुरवात दिवया. दुसरो म्हजे पासत कितें करतलो वो तो म्हाका एके भाशेन हाडून दितलो, वो तो म्हजे पासत एके भाशेन आपले त्याग करतलो हे आमी रावचे न्हय पूण म्हज्यान ताचे पासत कितें करूं येता. ह्या दोगा भावाची देख आमी पळयता. आमी तो आपलें चिंतिना पूण दुसऱ्या आपल्या भावाची चिंता, दुसऱ्या आपल्या भावाच्या कुटुंबाचें चिंता. कितें ताचे वरवीं तांकां बरें हाडूं येता. बाबड्यानो, दुसरो कितें करतलो हें चिंतून न्हय म्हजो भाव म्हजे पासत कितें करतलो, म्हजी भयण म्हजे पासत कितें करतली, म्हजो घरकार म्हजे पासत कितें करतलो, म्हजी घरकान्न म्हजे पासत कितें करतली हें न्हय पूण हांव म्हज्या भावा पासत, म्हजे भयणी पासत, म्हज्या घरकारा पासत, म्हज्या घरकान्नी पासत हांव कितें करतलो हें चिंतून आमी पयलें पावल बरेपणाचें मारूंक वावरूंक गरज. हें की असले पावलान आमी मोगाचें बरेपण आमच्या जिवितांतल्यान विस्तारूंक पावतल्या. दुसरे सुवातेर आमी दुसरो आमचो जो आसा ताका आसा तसो मानून घेवंक आमी वावरुया. जायत्या सगल्यांक आमकां दुबाविले गूण शेगूण दिल्ले आसात पूण सगल्यांक एक सारके नात. थोड्यांक कडेन उणाव आसात, थोड्यांक कडेन एके भाशेन थोडेशे उगूण आसात. ह्या मनशांक एके भाशेन आमी आसा तशें मानून घेवंक गरज आसा. भाव भयणांनो, तांकां तांचे शेगूण गूण अवगूण ओळखून घेवन तांकां तांच्या जिवितान बरेपण हाडूंक एके भाशेन आमी फुडार घेवंक तांकां आसा तशें आमी मानून घेवया. एक्सेप्ट देम द वे दे आर. आनीच आमच्या तांच्या फाटल्यान मोगाचें बरेपण आमी दुसरे आनीक पावयतल्या. तिसरे सुवातेर आमी ही बरीं उतरां दिसा दिसपट्टी आमच्या जिवितान उच्चारूंक वावरुया. ते म्हणटात द गोल्डन वर्ड्स जी एके भाशेन आमकां आदाराचीं जातात. इंग्लीश भाशेन म्हणटा प्लीज, सॉरी,
थँक्यू ही उतरां सादी दिसतात उलट सादी इंग्रेज भाशेनूय सादी उतरां पूण ताचो अर्थ जेन्ना एके भाशेन आमी ताची ती उतरां जेन्ना आमी उच्चारता तेन्ना आमच्या जिविताचे वागणुकेन ताचो अर्थ भोव अर्थ जाता म्हजी चूक वाडटा ते खालतेपण दाखोवन ही मानून घेता जेन्ना हांव सॉरी म्हणून तुजी चूक ओळखून घेता तेन्ना जेन्ना दुसरो म्हज्या जिवितान बरेंपण दाखयता ताचे कडसून आमकां जायतें आमचें मेळटा जावं ल्हान जावं व्हड जें बरेंपण आमकां जिवितान मेळटा तेन्ना ताचे सगळें दिनवास दाखयता हे मोगाचें वर्तेपण एके भाशेन आमी एके भाशेन दाखोवन करता बाबीनानो ही सादी उतरां दिसा दिसपट्टी आमच्या जिविताचे वागणुकेन आमी उच्चारूंक वावरुया जेन्ना ह्या उतरांचो आमी उपयोग करता तेन्ना आमच्या जिवितांतल्यान मोगाचें बरेंपण अदीक आनी अदीक मजबूत आनी रोनवर अखंड आमी करता तर आयज हेंच आमच्या जिवितान आपणावंक जिवंक मोगाचें काळीज आपणावंक हीच वागणूक आमच्या जिवितांतल्यान आमी जिवंक वावरुया आमी म्हज्यान जें कितें करूं येता तें दुसऱ्या पासत करूंक उदार मनान आमची पावलां मारूंक दुसऱ्याक आमी आसा तशें मानून घेवंक आनी दर दिसाक आमच्या वागणुकेंतल्यान ही बरी उतरांचो उपयोग करून आमी दुसऱ्याचें काळजां जिखूंक घेवंक हेंच करूंक आमकां किरीत करपा आनी बोड लाभय म्हूण हे भेटेंत मागुया सगळे आमी उबे रावया आनी वेळार आमचो जोणेकल्याचो भावार्थान काळजान बाळगून सगळी आमची मागणी आमचे काळज मनाचे आवडे तेच देवा मुखार आमी दवरुया तुमचे मोदें व्हड प्रिती मोग सांबाळटा कित्याक प्रिती मोग खूब खूब पातकां दाबता आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या मुल्यारपणा पोजेच्या मोगान सेवा करून जेजूचो मोग सगल्यांक दिवंक तांकां देवाचो आदार मागुया उन्नीत पळोवन मोग खुशाल जायना पूण सोत पळोवन खुशाल जाता आमच्या राजकीय फुडारांनी आपल्या पोरजे सोवे स्वतान आनी नितीन वावूंक निस्वार्थीपणान आपलो मोग आनी सेवा दिवंक बापाची जानवाय तांकां मागुया एकामेकाचो मोग करया कित्याक मोग म्हणल्यार देवाचो आनी जो कोण मोग करता तो देवा जल्माला आनी देवाक ओलतोता आमी आमच्या कुटुंबान एकामेकाक समजून कसले प्रश्न आसा ते बरे तरेन सुटावे करून मोगान जीवन आमकां करपा मागुया तुम्ही घेतला ते आपणाक सोबतात असले जिवीत वरात सदांच खालते थंड आनी सोंसणिकायेन रावात एकामेकाक मोगान सोसात ल्हान दुर्बल पिडेन कुश्टावले सोवे आनी अदीक करून कोविड-19 ह्या दुयेंसा वेली दुसऱ्या सोवे आमचो अदीक मोग दाखोवंक आमकां कृपा आनी बल मागुया
예수च्या 나와 나와 대망의 거타두가 예수च्या 나와 나와 대망의 거타두가 जेजूक अनुभवुया मोगाचें काळीज आपणावुया आयज ह्या मिसाचे भेटेची मांडावळ करतले आमच्या क्रिस्माच्या भुरग्यांनी जेजूक अनुभवूंक आनी सायबिणीचे मजतीन मोगाचें काळीज आपणावूंक बापा लागीं मागुया 예수च्या 나wan बापा 대망의 거타두가 예수च्या 나wan बापा 대망의 거타두가 बोधार बापा आमची किरीत मागणी वेळा तुझे मुखार आमी दवरल्यान तुज्या दारपणाने आमची सवणेकल्याची मागणी तूं आयक त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. दाना तोयरे वेळार आमी गायन करुया भेटोयता ही आमची दाना गायनाचो अंक C11. तुझे भयणी बाबानूय आमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे भोगीस सोबेच्या दावाक सुबेस्पोर मानून घेवं सर्वेस्परा प्रसन्न जावन देणी पवित्र कर तुका आमी आतां भेटयता ते बली वरवीं आमीच तुका सदां ओपलेलें बलिदान जावंक निर्मी आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं तुमचे सगळे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय वागता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासणाचे देवा सर्व कळी आनी सर्व ताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो काय दोनी दिवसार आमच्या जोण एकल्याच्या फायद्याचो आमचे दिन वाचणेची तुका कसलीच गरज ना तरी तुका आमी दिन वाचता जाल्यार हेवूय तुजेंच आमकां आनीक एक देणें आमच्या दिन वाचणेच्या प्रार्थनान तुजी वडवी बिलकुल सोडना तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमीच तुजे कृपेंत वाडवत वेता देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दोलबार तुका मान भोवमान दितात तांचे बरोबर आमी तुजें कीर्तन निरंतरी गायता Sorgi tu caso Ora cinavi etatacaso Sorgi tu caso बाबा
क्रिस्त पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोड तुज्या पवित्र आत्म्याक देडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशीन कश्ट मरण सुकवेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची तेच परी जेवण जातोच ताणें काळज घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काळज नव्या आनी ससणी खोराळाचें हें रगत पातकाचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत ते वारो धीरे हें म्हज्या उगडासाक करात Bawa tak sanggup berkata Somiaci tuce morora mi somorota tuce punoce mon pola mi porgota tuce idea mi okrekta बाबा जेजूच्या मरणाचा आणि पुनर्जीवनपणाचा आम्ही भक्तीपणे उद्गास करता आणि जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रगत शेवतल्या महासमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडगास कर फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा फिलीप नेरे आमच्या गोंवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवंस धरून मेळ्ळ्यान ते आमच्या भाव भयणाची काकलूत कर तांकां आनी तुज्या इश्ट्या कुडीन मेळिल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची ह्या वेदी भोंवतणी आज एकठांय जाल्ल्या सगळ्या ह्या भाव भयणांची दया कर म्हूण आमी मागता आनी खेरीतपणी आयज देवाक दिन वाचून बलिदान बेडयता अग्नेल आनी एफी फेर्नांडीस तांचेर तुजो खेरीत आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता तशेंच जायते दिसाचे मानव समाधान देवसन निश्कार एबिगेल आनी सुइजल इजमाची भुरगीं ब्लेसिया फे लिसिया म्युरल फ्रँक ग्लेन सार्थो एलिस्टर रिव्यांको आनी क्लॅरन्सी तशेंच वाडदीस समारंभ प्रेस्टन हांचेर तुजो कितें आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती बागन जुजे तुजे पोती बागन जुजे वाज बागन फ्रांसीस शावेळ पदवास बागन दांतन बागन दोन दुथा आनी सर्व काळी तुका मानवल्या ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपठान सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सुरबंडारान जेजून आमकां शिकयल्या तीच आज्ञा मनान धरून ताणेंच आमकां शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया आमच्या बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकल्यांक उचिता
तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडू दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार, दया करून जिवितांत सबसकाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखागर आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या जिवनाक आमी बरोबरच्यान अंतरेकता. तर आमकां तुज्या दार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेथान राजवत चलयताय सासणाच्या सासनाक सुम्याची शांती सदां खाल तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माई मोगान शांती वांटुया. देवाची शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाची शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाची शिले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडटा दी. ह्या शिरीच्या जेवणान वांटो घेवंक आमकां आपयल्यांत आनी एकठांयल्यांत ती सगलीं आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितरेचे म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू बो पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रोगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. जेजूक आमच्या काळजांत जिवंक येताना आमी गायन करुया जेजू बऱ्या गोळ्या गायनाचो अंक D13. Jesu boria golia, Jesu swadik bolia, sorgetam tu Deulu, sulu makailu, Jesu boria golia. Jesus swadik bolia, surgitan tu Deulu, sudu makailu, boleh kau dishili, bukan
प्रार्थया. प्रितीचे बापा, सर्गीच्या जेवणान तुवें आमकां दादोशी केल्याय. मोग वाडोवंक दिल्ल्या ह्या जेवणान आमची काळजां प्रिती मोगान तीर जावं आनी तुजी सेवा मोगान कोचाक आमच्या भाव भयणीची चाकरी करूंक आमची उमेद चडत वचूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आजच्या दुसऱ्या नोवेनाची मांडावळ केल्या त्या देव संदेशकारा एबिगेल आनी सुइसल. बरोबर क्रिस्मासची भुरगीं ब्लेसिया, फे, लेसिया, म्युरल, फ्रँक, ग्लेन, सार्थो, अरिस्टन, ड्रिव्यांको आनी क्लॅरन्सी हांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. फाल्यां नोवेनाचो तिसरो दीस. विशय मारे भाशेन जेजू कोण मोयपाशी काळीज आपणावया. मांडावळ करूंक देव संदेशकारा स्टेसी आनी कॅरोलिन. क्रिस्मासची भुरगीं जेसन, जोएल डी शेर्विन, फ्रांसीस, एव्रिल, लुसिया, स्विझल, सॅम्युएला, साविया आनी ओलिविया. सर्वेस्पोर तुमचे सवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उडुपकार. शेवटाक आमी गायन करुया नोमान नोमान मारी गायनाचो अंक T37.